शेक धन्यांनी शेक धोरणाचेर एकवटांत रावपाक जाय असो उलो बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान मारला। एकवटांत रावंक नाशिल्ल्यान शेक धन्या मदीं फूट पडल्या। ह्या विशयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन चर्चा लेगीत केल्ली, पूण आपल्याक ह्या विशीं कांयच खबर ना। पर्यटन मंत्री हरशी व्हड बडायो मारता खरो, पूण शेक धोरणाचो विशय कित्याक जाग्यार घालपाक पावूना काय असो वेंझीचो प्रश्न। प्रॉब्लम इज मरे आतां आय थिंक गोंयकारांक खंय काय मरे युनिटी करपाची गरज आहा। समवेर वी हॅव टू ऑल युनाइट, दॅट युनिटी इज नॉट हॅपनिंग एंड दॅट मिसअंडरस्टँडिंग इज हॅपनिंग एंड एवरीबडी इज गेटिंग डिवायडेड एंड देन फायनली वॉट इज द आउटकम ऑफ दीस? फायनली द आउटकम इज दॅट द शेक्स हॅव नॉट स्टार्टेड। वी आर हॅव्हिंग इंटरनॅशनल बीच व्हॉलीबॉल, शेक्स आर नॉट देर। जितलो हूंय लोक 3000 4000 लोक जर तर वारके पावलो जाल्यार वारके जेवण आसपा जाय न्हू लोकां दिवपाक। हॉटेल बोल्ली, सायडीन सगळी होम स्टे जाय त्यो बोल्ल्यो, रेस्टॉरंट आसपा जाय न्हू दिवपाक, शेक आसपा जाय। सी वी आर लॅकिंग नो समवेर। हू शूड हॅव सॉर्टेड आउट दीस? आज सरकारान हूंय काय चिंतपा लागिल्लें की तुगे नॅशनल गेम्स आहा आतां, पीपल आर गोइंग टू कम, दे शूड बी शेक्स, जेवपा मेळपा जाय न्हू लोकांक। हूंय काय सरकार म्हणून चिंतता आनी मागीर हें सगळें जाता, हो कोर्टां वयता तो वयता। कित्याक लोक दुखलो म्हणटरी मरे मागीर कितें जाता? ओनली सोर्सीस कोर्ट, पूण तें सोल्युशन कोर्टान गेलें म्हणटरी सगळी डिले आनी जालें न्हू। ही पॉलिसी जरी तरी लास्ट टायम जेन्ना आमकां खबर आशिल्ली तेन्ना जरी तरी आमी डिस्कस करून बाय द टायम फेब्रुवारी मार्च दीस इयर जरी तरी आमी केल्ले, आय थिंक वूड हॅव बीन अ बेटर अजेस्ट टायम आशिल्लो। नाव टुडे वी आर इन ऑक्टोबर मरे, एक शेक ना। लोक कितलो आतां येवन परत येता, जेवण ना। वेर इज द बिझनेस? बिझनेस इज गोइंग टू डाय ऑफ लायक दीस। कोणा लागून? दिसती इगो प्रॉब्लम।